तो उगीच कितें कितें प्रेस घेता आनी एलिगेशन करत आहा। आत्तां 10 मार्चाक निवडणुकीचो रिजल्ट येयला, तेजे उपरांत म्हाका दिसता 4 फावटी तरी तांणी प्रेस घेतलो। कशें आसता, यू शूड टॉक लेस एंड वर्क मोर। आमी जे 15 वर्सां भारतीय जनता पार्टी 2007 ते 2022 पर्यंत जितलें काम केलां पळय, तितून आमी काम करपाक चड प्राधान्य दिताले आनी प्रेसा कडेन वचून चड उलोवपाक कमी दिताले, कित्याक वी ऑलवेज फॉलो टॉक लेस एंड वर्क मोर। ह्या धर्तीचेर आमी काम केलां। आतां तो एलिगेशन घालता की आमच्या ह्या मतदारसंघात गेली 10 किंवा 15 वर्सां दहशत आसली म्हणून। अशें उगाच एलिगेशन करप आसना। आतां तो निवडून येयल्लो आहा तेन्ना पयलीं कितें आहा, विरोधी बाकाचेर बसतालो म्हणटकूच ते एलिगेशन घालपाक इजी आसलें। तेन्ना पुलीस स्टेशनार वचून नेहमी चॅक करचें की गेल्या 10 वर्सांत कितलेशे क्रायम रिपोर्ट जाल्ले आहा किंवा कितलेशे दहशत जाल्ले आहा। आनी आमी ह्या 10 वर्सांक इतलें कन्संट्रेशन केल्लें आहा की मुरगांव कशें जी बुक्स तूं मागता आमचे कडेन आसा, म्हणजे डेव्हलपमेंटाचेर चड आमी प्राधान्य दिल्लें आहा। जनतेक खबर आसा गेली 15 वर्सां डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा, तरी आसतना सद्याचो निवडून आयिल्लो आमदार कितें प्रेसा फुडें लोकांच्या फुडें उलयता की लोक सगळे खुश जाल्या, 15 वर्सां सोंपली, 15 वर्सां लोक दहशतीन आसले, थंय तालिबान आसले काय कितें? 15 वर्सां इतली डेव्हलपमेंट जाला ही लोकांनी पळयल्या, पूण कांय कारणास्तव आसतलें इलेक्शन इज विनिंग अँड लुजिंग। मे बी आमचो सीट हारलो, श्री मिलिंद नाईक थोड्या मतांनी हारले, ते आमी एक्सेप्ट केला। पूण हो जशें संजयन सांगलें, काम करपाचें सोडून हे सगळ्या कामांची फॉलोअप करपाची गरज आसा, हे सगळे काम केल्ले मेंटेन करपाची गरज आसा। ते सोडून प्रेस घेवप, प्रेसा फुडें रडप, म्हणजे कसली पद्दत आहा? म्हणजे अशें दिसता हो एमएलए जालो पळय, हे म्हाका दिसता अपघाती जालो, ताका अजून ते कळूंक ना तो एमएलए जाला म्हणून। एमएलएचें काम कितें आनी बाकीच्यांचें काम कितें तें ताका अजून कळूंक ना। सगळे कडेन स्वीट वाटीत भोंवता, बरी गजाल आसा, सगळ्या घरांनी स्वीट दी, पूण आमच्या एमएलएन आदल्या कितें दिल्लें? प्रत्येक घराघरांनी जॉब दिल्ले, जवळ जवळ 1200 जॉब्स आमी थंय दिल्ले आसा मुरमगांवांत। इतलें डेव्हलपमेंट आनी इतले जॉब्स पहिल्या फाटी गोंयच्या इतिहासान मुरमगांवांत जाल्ले आसा। 2 दिसाचे अधिवेशन आपले, त्याच्या भितर एक प्रश्न रेज केल्लो की आमच्या मुरगांवचो एमएलए पर्पसली नोटिसां सर्व करता। हांव सांगूंक सोदता की ही जी दोंगरार भागार घरां ती आमचो नोटिसां दिवपाचो प्रश्न येना, हे ताका खबर ना की हे अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर येता। आनी जी घरां लँडस्लायडीर आहा ते डेप्युटी कलेक्टर तांकां नोटीस सर्व करता एज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून। तो जर पावसान जर घरां मोडली आनी त्याची जबाबदारी कोण घेता? हांव सांगूंक सोदता की ह्या लँड स्लायडीन जी घरां आहा आनी तो जर जबाबदारी घेता आनी कितें एज अ प्रिकॉशन मेजर आनी आपूण तो कितें जालें जाल्यार आपणाचेर घेता, जाल्यार त्यांनी बरोवन दिवपाची की बाबा त्यांनी हे आनी हेच्या फुडें नोटिसां सर्व करपाचे न्हू, आपूण रिस्पॉन्सिबल फॉर डिझास्टर। सांगता की आमकां उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जाता म्हणून। तुमकां सांगता 2007 पयलीं खरेंच सड्याचेर खूब उदकाचो आमकां प्रॉब्लेम जातालो, पूण जेन्ना 2007 मिलिंद नायक आमदार म्हणून निवडून येयला तेन्नासून आमकां उदकाची भरपूर बरी सोय करून दिलेली आसा। आमकां पावर तशें सफिशियंट उदक आमकां अवेलेबल करून दिलेलें आसा। तुमकां जयंत सरान म्हटलां तशें आमचे कडेन स्टोरेज कॅपॅसिटी टँक्स आसा, बुस्टर्स लायिल्ले आसा, जेणे करून आमच्या सगळ्या घराक पावर तशें उदक आमकां अवेलेबल करून दिलेलें आसा। आतां हेतून जर कितें तुमकां जर सपोज बरें आनी बेटर करपाचें आसा जाल्यार तशा पद्दतीन तुमी ते प्रॉब्लेम्स आसा ते तुमचे पार्लमेंटान इशू रेज करपाचो। पूण अशें म्हणपाचें न्हू की पयलीं हेच्या पयलीं आमकां उदकाचे खूब प्रॉब्लेम जाताले किंवा उदक आमकां मेळत नाशिल्लें म्हणून। उदक आमकां आयजूय मेळटा आनी पर्याप्त उदक आमकां मेळटा, पूण ते जर तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार बरी गजाल आसा। तशें तुमी थॉट्स आमच्या एसेंब्लीन उलोवपाची गरज आसा, ना की तुमी हे म्हणप की आमच्या सड्यार आतां उदकूच ना म्हणून। सगळीं जाणां सड्याकारांक खबर आसा की उदकाचो आमकां बऱ्या परेन हे उपलब्ध करून दिलेले आसा आमकां एमएलएन। आतां तुमकां 24 आवर्स करपाचें आसा जाल्यार ती बरी गजाल आसा। हांव मागता मुरगांवच्या एमएलए कडेन की तुवें तो प्रश्न घेवन वचपाचो आनी आमकां 24 आवर्स उदक अवेलेबल करून दिवपाचें।